तुषार केळकर BJYMचो अध्यक्ष जो आसा ताचो हो काळ एक्चुअली आसपाक जाय आशिल्लो भक्ती पुजा अर्चना करपाची, पण अंधभक्तीन गुंग जाल्लो हो तांचो भुरगो तरणाटो जे आज करूंक लागला तातूंत भारतीय जनता पार्टी कशे तरेन आपल्या युवांक वायट मार्गाक प्रवृत्त करता तें आमकां दिसलें. स्टडीचेर कॉन्सन्ट्रेट करच्या टायमार, करियराचेर कॉन्सन्ट्रेट करच्या टायमार हे भुरगे तरणाटे पयर आमी अशा जाग्यार पळयले ज्या जाग्यार गुंडागिरी ह्या शब्दापेक्षा कमी शब्द वापरपाक म्हाका लज दिसतली. तुम्ही पळयले आसतले आमचे नॅशनल प्रेसिडेंट जे गोंयांत आयिल्ले खरगेजी, ते जेन्ना एअरपोर्टांतल्यान भायर सरताले त्या वेळार आमी अभद्र शब्दांनी वायट उतरांनी प्रोटेस्ट करता ते युवा भुरगे पळयले भारतीय जनता पार्टीचे. युवा हांव अशा तरेन म्हणटा कारण प्रेसिडेंटानूच स्वता सांगला की ते युवा आशिल्ले म्हणून, पूण थंय जे जमिल्ले लोक ते पळयत जाल्यार ते युवा कशेंच दिसना ज्या तरेन ते वागताले आनी तांची वागणूक आशिल्ली ती. ज्या जाग्यार ते राविल्ले आनी ज्या जाग्यार तांकां पुलिसांनी प्रोटेस्ट करपाक दिल्ले तांच्या हातान लावडस्पीकर आशिल्लो, स्पिकराचेर ते नारे दिताले. एअरपोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या अंडर ही जागा येता, म्हणजे हाय सेक्युरिटी एरियेत तांकां प्रोटेस्ट करपाक गोवा पुलिसान एक जागो दिल्लो आनी ते प्रोटेस्ट करनाशिल्ले तर एक जाका आमी अतिथी देवो भव म्हणपी भारतीय जनता पार्टी जे अतिथी गोंयांत येताले, जे स्टेट गेस्टूय आशिल्ले, he is not just a party president of AICC, but he is also the leader of opposition of Rajya Sabha. अशें आसतना एक स्टेट गेस्ट आसतना Z+ सेक्युरिटी जाका आसता ताका ताजे विरुद्ध प्रोटेस्ट करता आनी तांकां ती जागा दिता पुलीस, गोवा पुलीस. हातूंत भितर खंय ना खंय तरी एक कॉन्स्पिरसी आमकां दिसता. गोवा पुलीस हातूंत शामील आशिल्ले काय ना हे आज गोवा पुलिसांनी स्पश्ट करपाक जाय. आणि बाबा अर्चित नायक युवा अध्यक्ष जे आसा तांणी एज आय स्पीक टू यू he has filed a formal complaint with SP South about the incident. We call it nothing short of rioting with criminal conspiracy, interfering with public servants who are present there, interfering with Z+ security cordon, with Goa police, abusing अनलॉफुल रिस्ट्रेंट. हे सगळे जी सेक्शनां आसा जी BNS कायद्या अंडर येता ताच्या अंडर हो क्रायम जाता आनी हाजेर कॉग्निजेबल ऑफेन्स आशिल्ल्या कारणान इमिजिएटली ऑफेन्स रजिस्टर जावपाक जाय आशिल्ले ते अजून पर्यंत जाल्ले दिसना. जेन्ना भुरगे प्रोटेस्ट करताले आझाद मैदानाचेर तांचे परमिशन ना म्हणून 1000 अननोन भुरग्यांचेर कॉग्निजेबल ऑफेन्स लावपी गोवा पुलीस भारतीय जनता पार्टीचे हे गुंडा भुरग्यांक जेन्ना थंय ते प्रोटेस्ट करता तेन्ना तांचेर FIR रजिस्टर कित्याक जायना? भारतीय न्याय संहिता काय भाजप न्याय संहिता अशी वेगळी आसा की असो प्रश्न म्हाका दिसता आमकां प्रत्येक भारतीयाक पडपाक जाय. आज हे युवा जे अभद्र म्हणजे बुरशी लँग्वेज वापरून ज्या तरेचे प्रोटेस्ट तांणी त्या दिसा केलो आनी ज्या तरेन तांणी त्या एंटायर कॉन्वॉयाचेर भितर आयले त्या वेळार ते बाकीचे लोकूय आशिल्ले, फॅमिलीज भायर सरताले, एअरपोर्टांतल्यान ते भायर सरताले, त्या लोकांचेरय तांणी म्हणजे त्या तांचे समोरूय तांणी केले. आनी ज्या वेळार गाडयो आडयल्यो त्या वेळार आमी पळयलें की तांचे गाडयेचेर घालो केलो तांणी, तांचेर ते BJPचे स्टीक आशिल्ले फ्लॅग तांणी शेवटून मारले. त्या ऑफिसर्स जे प्रोटोकॉलाचे आशिल्ले, जे Z+ सेक्युरिटीचे जे ऑफिशियल्स आशिल्ले, जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा तांचेरय तांणी ते स्टीक सोडून मारल्यो, बुके सोडून मारल्यो, बुरश्यो गाळयो मारल्यो, आंगार धांवून गेले. दीज आर ऑल क्रिमिनल ऑफेन्सेस. Yet no offense stands registered. होम मिनिस्टर आयिल्ले तेन्ना आमकां लिटरली आमचे कार्यकर्त्यांक काँग्रेसचे हाऊस अरेस्ट केलो. आमी जर ब्लॅक फ्लॅग घेऊन राविल्ले आमकां उबारून भितर उडयलो. माजी महिला अध्यक्ष श्रीनिवास खलप हे सगळे देवळांत गेल्ले, गणपती देवळांत थंय काणेपार थंय, तांकां देवळांतले उबारून अरेस्ट केलो. आनी हांगा सारखे ओपन ताणे फ्री हँड दिलो तांकां BJPच्या युथान. दुसरी गजाल आता ते नवीन म्हाका दिसता चंदा चोरी भवन कितें तरी अशें बांदला हांगाच लागीं ताणें एक व्हडलें भवन बांदलां चंदा चोरीचें.
लोकांचे पैसे लुटून थंय ट्रेनिंग द्या ह्या भुरग्यांक. ते ट्रेनिंग दिवपाक म्हाका दिसता ते बांदला. थंय तुमी ते तुमचे हेडक्वॉर्टर्स करा आणि थंय ह्या भुरग्यांक गुंडागर्दीची लाठी मारपाची आनी कितें करतले म्हणून खबर ना म्हाका, पण थंय आनी तेंचो हेड आसतलो दामू नायक, तांकां सगळें शिकयतलो. हीच प्रवृत्ती तेंची.